Stay home. Protect the NHS. Save lives. क्रिएटर्स तुमच्या मुखार दवरतात UK तियात्रिस्तांच्यो गजाल्यो. म्हाका दिसता आमी जायतीच तजवीज करतात आमचे कलाकार तुमच्या फुड्यान पावोवपाक, आनी आयज पासून जायतेच कलाकार आमी तुमच्या मुखार पावयल्ले आसात. आयज आमी एक असलो कलाकार हाडला स्वादीक तळ्याचो अकोंड कुडीचो कोंकणी माचयेर पोरजोडलो. गोंयांत UK तशेंच कुवेट शारांत जायतोच पोरजोडलो, जायते सीडी काडलेलो तो आनी दुसरो कोणूच न्हय, म्हज्याच गांवचो, पळोवपाक म्हजेच भशेन कसो दिसता, दुसरो न्हय बाबा आग्नेल द जुवारी. माये मोगाचो येवकार तुका आमच्या स्टुडिओ. देव बरें करूं बाबा. तू तयार आसा म्हज्या सांगता गजाली करूंक? वय सारको रेडी आसा तूं? आबूज जावपाची कसलीच गरज ना. हांव तुज्या लागीं थोडी क्वेश्चनां विचारतलो, तुवें उक्तेपणीन ताचो जबाब दिल्लो. आसा तूं तयार म्हज्या सांगता गजाली करूंक? वय आमचे ऑडियन्स तुका रावतात. तूं तियात्रान पयलोच कसो भितर सरलो वो तुका कोणे भितर काडलेलो? खरें सांगचें म्हटल्यार बाब वेंड्रू, हांव 8 वर्सांचो आसतना आमच्या गांवांत एक काजार आसलें आनी माझे तिती ते ट्विन्स आसल्यान ते कंपोजिंग करताले आनी ते गांवच्या काजराक तांणी एक सावध काडून दिली म्हाका आनी ती हांवें सावध म्हटली. सगल्यांक बरें दिसलें तें आनी गांवचो लोक म्हणून तुका देवान बरो तावो दिलो. ताकाच लागून ताच्या स्टार्टिंगान हे पयलें जावन सावध कांतार म्हणून हांव तियात्रांनी वचोंक पावलो. ओके. उपरांत तूं तियात्रान जी कांतारां करताले ते तुजे तिती तुका दिताले ओ तूं कंपोजिंग करूंक लागलो? ना, माझ्या उगडासान माझ्या तितूचे मस्त दोनच कांतारां म्हटले आनी ताच्या उपरांत हांव 13 वर्सां आसतना हांवें कांतार कंपोज करूंक स्टार्ट केलें माझ्या भुरगेपणांत. जरी तर तुवें एक कांतार केलें आनी त्या कांतारान मेसेज तितली बरी जावंक ना जाल्यार तुजें रिएक्शन त्या कांतारा वयर कितें अशें जातलें अशें तुका दिसता? ना, जरी तर हांवें कांतार केलें कंपोजींग आनी बरें जावना ते म्हाका दूख लागतली, कित्याक हांव कितें कंपोजींग करता तें लोकांक बरें दिसूंक जाय आनी जरी तर बरें कांतार लोकांक बरें लागना जाल्यार हांव सोदमुखार म्हाका दूख जातली. चड तुजे फॅमिली तियात्राचो मोग चड कोणाक असो तुका दिसता? खरें म्हणशी चड आनी चड मोग आमच्या फॅमिलीन म्हाज्या व्हडले भावाक. ते तुमी वळखता आसतले तेका बाबी डे जुवारी म्हणून तेजें नांव. हा, बाबी डे जुवारी. वय, ताची मुलाखत आमी घेतलेली आसा. ओके. तर तो खंयचो तियात्र, खंय कोणाच्या डायरेक्टर तियात्र रिलीज जालो केन्नाच चुकना. पयलो शो पळयतालो तो वचोन खंयच्याय डायरेक्टराचो. ओके, खबर आसा म्हाका. खंय जाल्यार खंयसरूय तो वचोन तो शो पळयतालो. आग्नेल, तूं कुवेट कितलो बरो आसलो? कितलो बरो आसलो म्हणजे कामां एकदम बरो आसलो अशी माहिती म्हाका खबर आसा. तूं UK येवपाचें कारण कितें? खरें म्हणशी बाब एंड्रू, तुवें विचारलां तें सारकें. म्हाका कुवेट एकदम बरें आनी बरो म्हाका पोस्टूय आसलो, कित्याक हांव तुजे कंपनीन कुवेट पावलो आसा. हय, म्हाका पोस्टूय बरो आसलो. ना, एक्चुअली कितें आसता, म्हाजी फॅमिली जायती वर्सां, म्हजो व्हडलो भाव भयणी जायती वर्सां लंडनाक सदांच म्हाका म्हणटले तूं कोणे पासपोर्ट आहा, तूं कित्याक येना? म्हाका हांव 2011 शाहूच्या म्युझिकलाक शोवाक येयलो, हांव पळोवन गेलो 2 वीक रावन. पूण म्हाका अशें मन जायना म्हाजो जॉब बरो आसलो म्हणून. पूण अकस्मात म्हाजो चेडो आहा आनी चेड्यान म्हटलें दादा सगळीं कजनां, म्हाजे भयणीचे चेडे, भावाचे चेडे आमकां आपणाक लंडन व्हर. आनी अकस्मात म्हाजो भाव कुवेटाक आयलो विजिटीक. ताणें म्हाका सोजमायलो आनी तेजे हांव केन्ना उतर सोकला दवरिना. म्हणून मागीर हांवें डिसायड केलें रिजायन करून येतलो म्हणून. आनी ताच्या पासत आनी न्हू ताच्या भावा पासत न्हू म्हाज्या चेड्याक फुडलें शिकोवप दिवपाक म्हाका आवड आसलो, ताका लागून हांव लंडनाक आयलो.
एकदम बरी गजाल. आणि आग्नेल तुका सांगचें म्हटल्यार तूं हांगासर लंडन येवन तुका हांगासर तुज्या मना सारकी नोकरी मेवल्या. वय म्हाका म्हाज्याच मना सारकी नोकरी मेवल्या आणि हांव आयलेलो एकेच कंपनीन हांव कामाक लागला. स्टार्ट म्हाका 3 वर्सां क्रॉस जाली आणि हांव हॅपी आसा. तूं हॅपी आसा. वय आता जशे परी तूं कुवेट आसलो, कुवेटचें वेदर, लंडनचें वेदर आणि गोंयचें वेदर हाच्या मदें तुका कितें फरक कसो दिसता? ना कुवेटचे खरें म्हणचे कुवेटचे वेदर सारकें उजो कशें. बाबेन तुंय पावला कुवेटाक. हय, हांव जाणा. जाणा उजो कशें. पूण लंडनचें वेदर कंप्लीट डिफरंट. कित्याक इतली थंडी आसता. हय ती मनशाक संवय आसूंक जाय घेवपाक. कित्याक आमी गोरमेंट आसले. हांवें गोरमेंट हांव पावलां कुवेट गोरमेंट. एसी नासतना तुज्या घरान रावंक जायना. रस्त्याचेर पासून भोंवंक जायना. खरें म्हणशी एक तांती लागून फोडून तर गाडयेचे बॉनेटार घाली जाल्यार ते तांती बॉयल जातले. कुवेटच्या वेदरा प्रमाणे फ्राय जातले. होय फ्राय जातले. बॉयल न्हू फ्राय जातले. आणि डिफरन्स म्हटल्यार काय ना बाबेंड्रू. हांव हांगा येवन चड थंडी ती मनशाक कित्याक आमकां कुवेट आहा थंडी ऑपोजीट. होय गरमी आनी थंडी. होय पण माका थंडी सोंसता. कित्याक हांव डेझर्टान हांव ड्रिलिंग कंपनीन कामाक आसलो. हांव डेझर्टान कंप्लीट म्हाजें आउटडोर काम आसलें. ताका लागून ही वेदर म्हाका सोंसलो. म्हाका कांय डिफरन्स लागोना चडशें. तूं कुवेट आसतना जायते तियात्र तूं कुवेट नासतालो. वय आनी लंडन आल्या उपरांत हांवें तुका थोड्या तियात्रान पळयलां. सारकें. आनी म्हज्या सांगाताक तुवें कांतारूय केलां. वय जाल्यार तुका कशें दिसता? म्हणजे आठवे तरेचें कशें दिसता तुका? आसा तशेंच बरें दिसता? ना खरें म्हटल्यार लंडन आमचे सगळे बरे बरे माझे फ्रेंड्स आमी सगळे वळखीचे. जशे भशेन तूं बाब एंड्रू बाबजो आमचे गांव आनी सगळे विक्टर जॉसलेन आनी सगळे बरे बरे. कित्याक हांव म्हाका चड कुशलकाय भोगली तांच्या सांगाताक नाचोंक. आनी तांणी म्हाका आसरो येवकार दिलो म्हण तांच्या तियात्रान म्हाका कांतार करूंक संदी दिली म्हण. तर हांगासर तूं लंडन खुशाल आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक तुजी फॅमिली आसा. सारकें. आनी तुज्या मना प्रमाणे तुका तुजी हांगासर नोकरी मेवली देखून. म्हाका एक सांगशी तुका हांगासर तियात्र आसल्यार कसली थोडी अडचण पडटा तियात्राक वचोंक वो एसायम वचोंक? ना म्हाका अडचण पडना. कित्याक म्हाका संडे मंडे हॉलिडे मेवता आनी सॅटर्डे म्हाजे हाफ डे कवर जाता. पूण म्हाका चड त्रास पडना. युके तियात्र तर फकत सॅटर्डे आनी संडे जाता. तुवें अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट करीत जाल्यार तूं दोनाच्या तियात्राक पावलो. सारकें. ओके एकदम बरी गजाल. तुज्या सांगताक गजाली मारूंक एकदम बरें दिसलें. आनी तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो देखून आनीक पट तुका हांव दिनो आसता. आग्नेल तूं एक बरो कंपोजर. आमी एक कोविडाचेर पासून कांतार आमचे युट्यूबार दोगांनी दुओ करून म्हटलेलो आसा. आनी एक कांतार आमचे रिकॉर्ड जाल्लें आसा. अजून पासून ताचें शुटींग जावना अशें म्हाका. होय होय सारकें तुजें. तूं म्हाका सांगशी आयज पासून तूं युके आयलेल्याक तुका युके आयल्यार कितलो तेंप जालो म्हटलो तें? 3 वर्सां क्रॉस जाली. 3 वर्सां. या 3 वर्सां भितर तूं युके कितल्या तियात्र नाचला? अदमास सारकें सांगू नाका. होय म्हाका दिसता हांव 7 तियात्र नाचला. सुबेजी हांव नको पण डायरेक्टर म्हटल्यार आनी हॉलगा जेल्डो विक्टर द रिमंदर माझो बाबुटे जुवारी आनी म्हाका उडास येना पण आग्नेल तूं एक कंपोजर म्हटल्यार जरी तर तुका एक धाकटुले आमी टॉपीक दिले जाल्यार अर्द्या वरा भितर तुज्यान थोडें गडप करूंक जातलें न्हय? जातलें. बरें ती खबर सोड. आतां तूं म्हाका सांग तुजो आवडीचो डायरेक्टर कोण? म्हाजे आवडीचो डायरेक्टर जशे परी म्हाका दिसता प्रेम कुमार. होय. तूं ताजो तियात्र नाचला? हय तियात्र नाचला. ओद्दी बाकरी बरो फामाद तेजो तियात्र नाचतालो ओद्दी बाकरी. ओके. आनी म्हाका एक संदी कशी मेवली हांगासर तुज्या सांगात उलोवपाक. पयलो प्रोफेशनल स्टेजीर हाडपी म्हाका सुर्गेस प्रेम कुमार. तूं मदें पडो नाका तियात्रान म्हजें पयलें पावल प्रोफेशनल स्टेजीर हांवें ताच्या घातलें. तुवें सांगलें देखून म्हाका एक संदी मेवली आमच्या ऑडियन्सांक सांगपाक. देव बरें करूं. एकदम बरें दिसलें म्हाका तुज्या सांगाताक गजाली करूंक. आमी फुडें वचत रावया. हांगासर जायते बाग आसात. तर एक बाग आमचो पयलो हांगासर सोंपता. आतां आमी दुसऱ्या बागान उडी मारया. आतां तुजी गेम अशी म्हटल्यार आमी 2 कांतारां विंचून काडल्यात. फामाद सगळ्यांच्या वंठाचेर ती कांतारां खेळतात. ताचे 2च लायनी तुका आयकूंक मेवतली. आनी ताच्या फुडलें
आनी जरी तो तुज्या लागीं तो जाता ओरिजिनल म्हणपाक ती तुवें म्हणपाच्यो ना जाल्यार तुवें कंपोजर म्हणल्यार 2 लायनी तुवें घडपाच्यो आनी त्याच ट्युनार गावपाच्यो. तयार आसा तूं? वय. ओके. पयलें कांतार. जल्माचो गांव गोवा, सोबीत आमचें गोवा गोवा. झाडां माडांनी भरलेलें आमचें गोंय, ओटोलींतले बेगिचें, ओरके आजून वता सोबीत आये सोबे, म्हणटात गोवा भांगाराचें. ट्युरिस्ट गोंया येवन गोंया सोबीत म्हणटात, काय बरें उदक जेवण गोस्ताचें. कितलो लोक दादोशी जाता, गोवा पडून वेता, गोवा भांगाराचें. व्हेरी गुड. वा, एकदम बरें म्हटलें तुवें. जरी तर ओरिजिनल लायनी तश्यो नासले पूण तुवें तुजी कला वापरून तुजी तकली वापरून तुवें त्यो लायनी कंप्लीट केल्यो आनी ते उरलेल्यो लायनी कशे आसले ते तुका हांव वाचून दाखयता. फुलां फळांनी भरलां सुकाचें दोयें, शितळ वारें कितलें थोडायेचें, काय बरें उदक जोरीचें, भांगार त्या दोंगराचें, हें राज गोंयकाराचें. सारकें तुजें. तुवें एकदम बरी म्हटली. देखून आमच्या UK रॉयल क्रिएटर्सांच्या नांवान तुका परबी. आनी आतां दुसरें कांतार. देवाचे दायले सोदांच बालूक जाये, तेऱ्याची कुयदूस मन काय करिनाये. तेल्या सोसोतात मूग करता का फोडिना कांय दोये, कोरें सांगता वायट सांगोंक नाका हांवें. वा 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 आग्नेल, खरेंच म्हाका दिसता तुका सगळी ओद्दी गातां दिल्यार तूं शिवर ती कंप्लीट करतलो अशें म्हाका दिसता. खरेंच बरें म्हटलें तुवें लायनी. आनी ताचे ओरिजिनल लायनी अश्यो आसल्यो, चड पयस नासलो तूं. बऱ्या गाराचे केन्ना फुडचे न्हय नळे, आंतून गमतात तांचे फुटल्यात म्हूण दोळे. एकदम बरो केवलो. म्हाका दिसता म्हाका आनीक 2 कांतारां तुका दिवंक जाय आसली पूण आसूं टायम ना. देखून तूं एकदम बरो केवलो आनी तूं एक बरो कंपोजर म्हूण सिद्ध जालें. तर कशें लागलें तुका आमच्यो गजाली? चड बरें लागलें. हॅपी जालो तूं? हॅपी, चड पयलो स्टुडंट येयला तेन्ना सारको तकलेर पेज घेवन बसलो तूं. ना ना ना. पूण आतां कांयच न्हय कशी इंटरव्यू केली तुवें. आतां आमी खेवल्या उपरांत आमी तिसऱ्या भागान या. आयला तुका गेम कशी लागल्या म्हणजे सांग आतां खेवल्या ती? एकदम एन्जॉय जालो. लायक जाली तुका? लायक जाली. पळय बेस्टॉच भियेलो तूं पयलो पूण कांयच नको तुवें ती गेम खेळलो म्हणजे सांग आतां. तर आतां आमचो तिसरो भाग म्हणजे तुज्या फॅमिली वयर, तुज्या माय बायच्या वयर, तुज्या फॅमिली वयर आमकां थोडी माहिती आमच्या ऑडियन्सांक तुवें दिल्यार एकदम बरें दिसतलें आसलें. म्हाज्या बायचें नांव पेद्रो डिसोजा आनी मायचें नांव कालोरीन डिसोजा. आनी आमी 3 भाव आनी 2 भयणी. हय, जशे परी म्हाजे 2 भयणी आनी म्हाजो व्हडलो भाव तसोच हांव हिंगा आसा. हय. आनी सांगचें म्हटल्यार म्हाजे फॅमिलीन म्हाका जायतो आदार दिला. म्हाज्या भावान आदार दिला म्हाका. जशे परी खंयच्या तियात्रान नाचोंक ताचो म्हाका तेंको आसतालो आनी सदांच म्हाका आदार करतालो म्हाजो व्हडलो भाव. मागीर तूं काजार जाल्या उपरांत तुज्या कुटुंबाची खबर सांगचो न्हय? हय, हांव काजार जाल्लो आनी म्हाका एक चेडो आसा. तुज्या बायलेचें नांव? म्हाज्या बायलेचें नांव सुकुरीन आनी म्हाज्या चेड्याचें नांव एन्शल. आनी आतां सद्या म्हाजो चेडो 14 वर्सां आसा. आनी हांव जी आतां हांवें बहुत थोडी म्हाका दिसता 3 वा 4 कितें कांतारां हांवें घातलें म्हाज्या युट्यूबाचेर. आनी म्हाजो चेडो व्हिडिओ शूटिंग आनी एडिटींग. एकदम बरी गजाल. आमी एक कांतार म्हटलेलें गोंयदा वयर म्हाज्या चेड्यानूच केलें. एकदम बरें जालां आनी एकदम बरें रिकॉर्डिंग करता. आनी हांव मागता म्हणजे तो ओदीक परजळो आमच्या युट्यूबा वरवीं. देव बरें. आतां तूं हांगासर सेटल जाल्लो आसा?
वय तर तुजें म्हणणें कितें ओ तुजें मत हांगासर रावपाचें ओ केन्नाय गोंया वचपाचें तुजे मतीन अशें कितें घोळटा अशें? खरें सांगचें बाबेंद्रू, म्हाजो जीव आशिल्ला केन्ना वचून गोंय वचून पळोवपाक कित्याक म्हाका 3 वर्सां जालीं. तेज्या 2 वर्सां आदीं हांव गोंया पावूं नासलो. 2 वर्सां हांव कोविडसान डायरेक्ट हिंगा आयलां. टोटल 5 वर्सां जालीं आनी हय अजुनूय वचोंक ना. आनी खरें म्हटल्यार गोंया कोणाचें विसरूंक जायना. गोंया तें आमचें गोंया. तर 5 वर्सां अजून पासून तूं गोंया पावना. आनी 5 वर्सांनी गेल्या उपरांत जरूर तूं जायतें सुदारप गोंया पळयतलो. ओके. तर आमी गजाल्यो बऱ्यो मारल्यो, गेम खेळले, तुवें तुज्या फॅमिली वयर आमकां माहिती दिली. देखून आतां आमी आमच्या चवथ्या भागान उडी मारया. चवथो भाग म्हळ्यार असलो भाग रॅपीड फायर. रॅपीड फायर म्हणजे हांव तुजे लागीं क्वेश्चन फास्ट विचारतलो. तुज्या लागीं आसा 3 सेकंड ताचो आन्सर दिवपाक. जरी तर तुज्या लागीं जायना तुवें तें पास करपाचें. हांव दुसरें क्वेश्चन वाचतो. भिवपाची गरज ना. काळीज गड्डोर. तयार आसा तूं म्हज्या सांगाताक रॅपीड फायर खेळपाक? वय हांव तयार आसा. तुज्या लागीं आसात फकत 3 सेकंड एंड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. तूं हांगा येवचे पयलीं तुवें कोणाचें कांतार आयकल्लें? कोणाचेच ना. तूं तुज्या दिसाची सुरवात कशी करता? बायबल वाचून. तुका नांव बोलूंक सोयेक दिलो जाल्यार तूं नांव कितें म्हणून बदलतलो? एगी. तुका सगळ्यांवर म्हारग गिफ्ट कितें मेवला? बस. तुका चड राग केन्ना येता? म्हजे कोण बेश्टेच गजाली करता तेन्ना. तुज्या आवडीचो सोरो खंयचो? म्हाजो आवडीचो सोरो काजू. जरी तर तुका नांव घेनासतना कितेंय म्हणोंक वा सांगोंक जाय जाल्यार तूं कितें सांगतलो आनी कितें म्हणून एक्शन करतलो? बस. तुजो आवडीचो नंबर खंयचो? 10. तूं निमाणो केन्ना रडलोलो? म्हजी माय मेले तेन्ना. तूं कोणा सांगाताक दुयेट म्हणूंक तुका चड आवडटा? रोमा. एक सोपण जें तुका पुरें करूंक जाय. बस. तुवें निमणो किस केन्ना घेतलोलो? लास्ट इयर्स. एक गोश्ट तुजे भितर तुका बोलूंक जाय ती खंयची? म्हजे नेचर. एकदम बरो घेवलो तूं. कांय थोडीच क्वेश्चन तूं मिस जालो कित्याक आमचे ऑर्गनायझरच तशें ते कोणी चुकताच सगळें तर सारकें करूंक जायना. आतां हांव तुज्या एक क्वेश्चन विचारता. विचार. आनी हाका टायम लिमीट ना. तुका जाय तितलो टायम घे. तुवें जाय ती कांतारां गेल्यात. वय. माचयेर, युट्यूबार, कॅसेटीन, सीडीनी. तुज्या आवडीचें कांतार जरी तर तुज्या तोंडार कसलें आसल्यार तुवें आमच्या ऑडियन्साक लायव्ह 4 लायनी म्हटल्यार एकदम बरें दिसतलें. तयार आसा तूं? वय हांव तयार आसा. टायम घे. हाका टायम लिमीट ना. ना टायम नाका. म्हजे मोतीनूच हा कांतार Okay. आनी म्हजे चड आवडीचें कांतार तें. आमच्या ऑडियन्साक ताचें नांव सांगतो. वय. एक कांतार हांवें घडलेलें मूत म्हणून. हांव नको तुवें आयकलां आसतलें मूत हय. म्हणून सेन्सीस. आनी ती कॅसेटीचें टायटल तुजें? हय ते म्हाजे कॅसेटीचे दुसरे कॅसेटीचे टायटल तें. हांवूय आसलो दिसता म्हाका. तूंय आसलो. वय. तर तें म्हाका अजून पासून म्हाका दिसता म्हाजें बेस्ट कंपोजींग सॉंग तें मूत. वय. ओके. तर हांव आतां तें कांतार म्हणटा. ओके. एका आयताराच्या मिसाक पाद्रीनेक शर्मावंक सांगलोलो. तो शर्माव पाद्रीचो बारकायेन लोक आयकोतालो. तो शर्माव पाद्रीचो मनशाच्या जिवितार टापलोलो. कोरेंच पाद्रीच तो शर्माव म्हाका चड आवडलोलो. पाद्रीन त्या शर्मावान भावानी सांगलेले वशे पोटाक आमच्या भूक लागता जातो गोस्तेरी ते. पोटाक आमच्या जेवण जाय आमकां कोवतेले कोशें. कुडीन आमची एक उस्त आसा दाखयता कितें जाय तें. वा 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 एकदम बरें कांतार तुजें AGNEL. आनी जरी तर आमच्या ऑडियन्स आयकोंक सोदतात म्हाका दिसता तें युट्यूबार आसा. ना अजून घालून ना. आनी जरी तर कोणाकूय आयकोपाची कशी आसा जाल्यार तुमी मोत ही ताची सीडी घेवची आनी झिरुलें कांतार आयकोचें. AGNEL तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो. आमच्या सांगाताक मुलाखत केली देखून तुका रॉयल क्रिएटर्स हांच्या नांवान हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय बाबा ताकाय तुकाय बाबेंद्र.
अग्नेल बाब, तू आमच्या स्टुडिओन आयलो तुझो मोलादीक वेळ पिड्यार करून आणि आमच्या ऑडियन्साक तुवें जायती माहिती दिली तुझ्या वयर, तुझ्या फॅमिली वयर, तुझ्या कामा वयर पासून तुवें आमकां सांगलें. तर तूं आमच्या ऑडियन्साक कितें अशी मेसेज दिवंक सोदताय? खरें म्हटल्यार हांव चड आनी चड रॉयल क्रिएटर्स UK ताचो चड आभारी. ह्या प्रोग्रामान ताणें म्हाका संदी दिली म्हणून म्हजो एक इंटरव्यू घेवन तुज्या सांगता. जरी हांव UK तियात्रिस्तांचे गोजाल्यो हाचें हें चॅनल नोयच उत्पन्न जाला आनी आयज संवसाराक गाजता. तुमचे लागीं सगळे गोंयकार भाव भयणां लागीं उपकार मागता जे गोंयान आसाय आनी आख्ख्या संवसाराक शिंपडल्या. हे चॅनलाचे हे तुमी हे चॅनल पळोवचें, बरें लायक करचें, कॉमेंट घालचें आनी जाता तितलें चड आनी चड सबस्क्रायब करचें. कित्याक जितले तुमी सबस्क्रायब हे चॅनल करतले तितलेच हे चॅनल आनीक आनीक वयर उत्पन्न जातलें. तुमचे लागीं हात जोडून विनंती करता हे चॅनल सदांच तुमी पळोवचें आनी ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करून ताका जे स्पॉन्सर हे कांताराक जितलो बार घालून हे चॅनल तांणी हें केलां, उक्तें केलां, ताका तुमचो आदार दिवचो. देव बरें करूं. तशेंच म्हाज्या इश्टा गांव भाव बाबेंड्रू, तुवें म्हजो इंटरव्यू घेतला म्हणून तुका हांव काळजांतसान चड आनी चड देव बरें करूं. तुका देव देव बरें करूं. अग्नेल, आयज वेदर इतले बॅड आसतना तरी पूण टायम घेवन तूं स्टुडिओन आयलो देखून आमच्या रॉयल क्रिएटर्स तुका एक मोगाची भेट दिवंक सोदतात. ती तूं स्विकारचो ना? खरेंच हांव स्विकार करतलो.